कित्याक संवसारीक संगती सर्गींच्या संगतीक संपूर्ण जावन दाखोवंक शकना, थोडी सावळी मात्र. हांव सांगना देव आमच्या जिवितांत अजापां करिना म्हणून, पूण पिरकेपणान आनी पिशेपणान आमी अजापां करूंक अशें येता तर देव तशें करिना, देखून आमकां समजून दिता. जेजू बऱ्या गोवळ्या थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ती सुबीत वाचपां आमी आयकली. थोडो वेळ ह्या वाचपांत हांव नियाळ करन आमच्या जिविताक एक दोन लिसवां घेवंक आमी प्रयत्न करया. सुरवेर 2 गणितां तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान 2007 इस्वेंत एक सुबीत एक फिल्म आयलें, खंडीत जावन तुमी जायत्यांनी पळयलां, तारे जमीन पर. नाही गे पळोवना गे, बारी सुबीत फिल्म. आनी तातूंत तो डिसलेक्सिया समस्या जावन पिडेत जावन कश्टून सुद्दां 7-8 वर्सांचो भुरगो आसा. क्लासीन कितें शिकयता तें ताका समजना, बारी कश्ट जाता. घरांत हांव ताका बोर्डिंगान घालता, तसो व्हडलो भाव बरो शिकपांत हुशार आसतना ताका कांय समजना, कांय बरोवंक आनी कांय जायना. आनी ताका समजून एकलो शिक्षक ताका सवकास न्हू शिक्षक येता आनी ताचें थंय आश्चर्य जालें, वर्तेपण भायर हाडूंक तो शकता. नेखेत्रचो परजळ आमच्या मदंत आसा म्हणून तें एक फिल्म एक भोव सुबीत रितीन दाखयता. एका सारक्या फुडाऱ्याची, सारक्या शिक्षकाची मजत आसा तर जाल्यार एक व्यक्ती खंय वचून पावता म्हणून शिकोवंक हें एक फिल्म एक भोव सुबीत म्हणून संगीत. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असलो एक शिक्षक गरज आसा. दुसऱ्यान 2017 इस्वेंत जर तुमी मोबायलार तें पळोवयेत, एक धाकटलो एक व्हिडिओ फायज जालो, बिहारांत काडलेलो तसलो. एका दिवळाच्या भायर नवे डस्टबीन हाडिल्ले. डस्टबीन पयलीं आसले थोडे संवसाच्या रुपार, मोदें व्हडलो हें आसून मांडो संवसाचो, आनी थोडे कांगारूच्या रुपार. थंय एक स्त्री भोवशा नवत्त देव आयला, नवत्त इमाज आयल्या देवाची म्हणून त्या कांगारू सरशी वचून ताका कुंकुमा घालून ताका आरती करताली एक स्त्री. आनी तो व्हिडिओ सगळ्या संवसारार फायज जाल्लो. इंडियांत आमच्या भारतांत आणखी कितले बुद्ध मनीस आसात म्हणून प्रूव करूंक एक व्हिडिओ जाय पडलो. भावन आनी भयणीनो, गवळीनांतल्या शेळयां बरी आसलें पळोवन जेजूचें काळीज सुरसुरता. जें कितें तांणी एक बरें पिकनीक आयोजन केलें तें रद्द करता. तांकां न्हू जाय तो शिकोवंक लागलो म्हणून आमच्या वांजलांत आमकां शिकयतना गवळी नातल्ले शेळयो तेद नामांतले आजुनी आसा. आमी साहित्य समजुनी आसलें म्हणून आमी चिंताव, पूण साहित्य पटी भोव गरजेच्या संगती वेळार ती समजुनी नासतना न्हय मात्र आमच्या जिवितांत आमच्या हातीन कोण आसा तांच्या जिवीत आमी कश्टांचें करता हें सत. आनी देखून आज आमी पवित्र पुस्तकांत हांव थोडी लिसांवां घेवंक आमी फोवो. पयल्यान एका गवळ्याची जबाबदारी कितें. पवित्र पुस्तकांत आसचें साहित्य ओपारी आनी कितें सगळ्याक एक लिमीट आसा. तें संपूर्ण न्हय, उणेपण आसा. कित्याक संवसारीक संगती सर्गींच्या संगतीक संपूर्ण जावन दाखोवंक शकना, थोडी सावळी मात्र. गवळी कित्याक शेळयांक चलयता. शेळयां पासत की आपणा पासत, कोणा पासत? आपणा पासत न्हय गे. कितल्यो बऱ्यो शेळयो कितल्यो फुडफुडीत जातात, तितलो चड ताका पयशे मेळटा, तितलो चड ताका मांस मेळटा, तितलो चड कमाई जाता. देवाक म्हजें तावण आनी तुजें तावण आमी कितले फुडफुडीत जाले कितले बरें जाले कांय फायदो ना. तो संपूर्ण देखून पयले ह्या वापारींत ह्या साम्यांत उणेपण आसा. देव कितेंच स्वार्थ नासतना आपणाक खाली करन आमच्या बऱ्यापणा पासून वावुरता. हें आमी पयलें उडास दवरचें. दुसऱ्यान गवळ्याची जबाबदारी कितें. 2 जबाबदाऱ्यो. एक बरें खाण शेळयांक मेळचें बरी करचें, खाण आनी पिवण. देखून 5व्या सरोवर थंय बरें तण खंय आसा, बरें खंय उदक आसा, थंय ताका व्हरचें एका गवळ्याची जबाबदारी. तितलें जाल्यार पुरो गे. आनी एक जबाबदारी आसा, राखची जबाबदारी. कित्याक सर म्हण जाते पळय भोवशा शेळये तितली बुद्दू म्हण जा दुसरी ना, ती भोव सादी. देखून तिका राखण्याची गरज आसा. ताच्या वयर फेस्त म्हणचें आसलें, ताका मार खावचें आसलें, साहित्य हेर म्हण जाती आसात. आनी त्या खातीर त्या शेळयेक ताणें राखोवंक जाय. ह्यो दोन कामां.
बरें खाण दिवचें आनी राखण करचें. भाऊ आनी भयणी, आमी सांगूंक पुरो आमी बुद्दू न्हय, आमी बुदवंत. वय जायते सांगता आमी बुदवंत, भोव बरें. देवान आमकां ती बुदवंतगाय दिल्या, ती आमी वापरूंक फावो. पूण जायते फावटी ही बुदवंतगाय बुद्धपणान बदलोवंक वेळ वचना. जायत्यो विसवणी ज्यो आमी करता ते बुद्धपणाक साक्ष दिवच्यांत कांय दुबाव ना. दाखल्याक कितलेशे रीण काडून लाखांनी रीण काडून भायर वचून व्हडलें जायतें घर बांदून 7-8 कुडां आसून घरां आसची एकली दोगां, तें पणगेल पडलेलें तसलीं घरां आमी जायते आमच्या आतां समाजांत आसात. आनी तशें वेतना कितलोसो त्याग कर कुटुंबाक तो नीज मोग आनी राखण दिवंक सकण आसतना त्या भुरग्यांच्या जिवितांत व्यतिरिक्त परिणाम पडचो कितलेशा कुटुंबांनी आमी पळयला. परत्यान परत्यान सांगची गरज ना. जावना गे आणकी जायना गे, जावनूच आसात, जावनूच आसात. कितलेशे काजारां पिड्ड्यार जाल्लीं आसात. कित्याक काजार जावन एका म्हयन्यान 15 दिसांनी घोव एका देशांत, बायलांनी एका देशांत पळोवना गे आमी, आणकी जायना गे, जाता. आमी बुदवंत म्हूण आमी सांगता. पूण निजाकी कितें गरजेचें तें आमी पळयना. थोडेशे दिसा आदी एका भुरग्याक 4 वर्सांच्या भुरग्याक मागणे रजार करा म्हणून हाडले, वांजेल रजार करा म्हणून. भुरगो क्लासींत एटेन्शन दिना, आयकना म्हणत जाल्यार ताच्या आजयेन आरोप लायलो त्या भुरग्याचेर. कितें खालें आवय बापाय खंय आसात म्हणून सांगतना ती म्हणाली दोगांय भायल्या गांवांत आसा, एकल्या आयर्लंडांत आसा आनी एकल्या आनी खंय आसा म्हणून सांगलें, गल्फांत आसा. पावून न्ही भयणी न्हू, एका भुरग्याक जें कितें आवयन आनी बापायन दिवचें तें आनी एकल्यान दिवंक जायना. कितलेय पयशे तूं गळ, जें कितें त्या भुरग्याक आतां ती एका रितीची अभद्रता भोगता दोसता ती काडूंक जायना. मागीर मनशास्त्र सांगता, हे सायन्स, हे विज्ञान सांगता, जें कितें धाकटुल्या प्रायार एका भुरग्याक आवयन आनी बापायन दिवचें तें हेरांनी दिवंक जायना म्हणून आमी शॉर्टकट अशें येता. देखून वांजेल रजार केल्यार वांजेलान मांड्यार दवरलो जाल्यार सगळें समजता हांव चिंता. तें पितीस पोवन शाणेपण न्ही. तें कितें त्या स्त्रीयेन भायर वचून त्या कांगारूक आराधन केलें पळय, नमस्कार, त्या रितीक वचून भावता. हांव सांगना देव आमच्या जिवितांत अजापां करिना म्हणून, पूण पिरकीपणान आनी पिशेपणान आमी अजापां करूंक अशें येता तर देव तशें करिना. देखून आमकां समजून दिता, देखून आमकां समजयता. पवित्र पुस्तक आमकां समजोवंक जाय आसचें, आमचें गिन्यान समजोवंक जाय आसचें. भोव आनी भयणी, हाच्या पयल्या वाचपाक आमी येवचें तर जाल्यार जेरेमिया प्रवादी आरोप लायता कोणाचेर? रायाचेर, प्रवाद्यांचेर आनी रायाक समजून दिवचें जाल्यार फुडाऱ्यांचेर, मुखेल्यांचेर, याजकांचेर. कित्याक तांची ह्या वडिलांची मत ह्या लोकांच्या बरेपणाचेर, उदरगतीचेर नातिल्ली, बदलाक आपणाच्या भद्रतेचेर आसली. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा, सर्वेस्पर देव तुमचे हांव लेख घेतालो. भाऊ आनी भयणीनो, जें कितें जेजू जल्मोवच्या 600-650 वर्सां आदी जेरेमिया प्रवाद्यान आरोप लायिल्लो, भविश्यात तो आरोप आणकी वचोना, तो आमचेर आसा. हर एका बापायक, हर एका आवयक आपल्या भुरग्याच्या वयर जतन आसा, जबाबदारी आसा. हर एका शिक्षकाक आपल्या भुरग्यांचेर जबाबदारी आसा. हर एका याजकाक, प्रत्येक जण एका फिरगज याजकाक आपणाच्या फिरगजेंतल्या सर्व लोकांची जबाबदारी आसा. न्ही मात्र क्रिस्तवांची सर्व लोकांची जबाबदारी आसा. समाजांत आमी हर एकल्या एकामेकाची जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी पाळिनासतना हांव म्हजें मात्र जिवीत जियेता म्हणून सांगल्यार आमी खंडीत जावन ह्या खंडीच्या देवाची भुरगीं जावंक शकना, खंडीत शकना. देखून आमकां एक जबाबदारी आसा, ती आमी समजून घेवंक फावो आनी त्या जबाबदारे प्रमाणे जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. हाच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी येताना एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो भोव सोबीत रितीन म्हणटा, देवान एक गवळी जावन आपणाच्या लोकांक इतलें पुरो केल्या उपरांत निमाणें कितें केलें म्हणून सांगता, खुर्साच्या आपल्या पुताच्या मरणा मुखांतर सगळ्यांक सांगात हाडलें, एक केलें म्हणटा. देखून हेका गवळी, जेजून गवळी जावन जायतें शिकयलें, जायत्यो बऱ्यो संगती अजापां केलें, तें केलें. पूण ह्या सगळ्याचें शिखर जावन आसा जेजूचें मरण. कित्याक मनशाचो दुस्मान आसा वायट सकत ह्या देंवसार, त्या देंवसाराक ताणें चलविल्लें त्या खुर्सार. त्या खुर्साच्या जैता मुखांतर म्हाका आनी तुका जैत आसा. देखून नीज जावन जो कोण खुर्साचेर आपणाचे संपूर्ण पातयेनी दवरता ताका वायट सक्तेन ह्या सुने वागतान ह्या देंवसारान नाश करूंक जायना.
हें सत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो शिकयता. मात न्ही तो म्हणटा आमकां हर एकल्याक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त थंय एक केल्यांत, एकामेकाची भाव आनी भयणां केल्यांत, एकामेकाची जबाबदारी आमकां दिल्या. हेच्या वांजलाक आमी येताना शिस जेजू लागीं आपणाचें जैत विवरितना जायतो लोक दोसता, जायतो लोक येवन वचून आसा. जेजू एक विंसवण करता, प्रायोरिटी म्हण आसा. हर एक फावटी तांकां दिगचें न्हय. तांच्या फाटल्यान गेल्यात तर जाल्यार तुमी असकत जाल्यार तुमकां इल्लेशें बळ जायचें म्हणून आपल्या शिसांक बरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरता. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी करूंक जाय, थोडे फावटी काम 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 एंत तेंत शिकचें म्हणून थोडे फावटी गरजेच्यो संगती आमी विसरता. थोडें रिलॅक्सेशन जायचें. जेजूनी विंसलें एक पिकनिकाक वचूं आमी वचचें. थोडे फावटी आतां इल्लेशें बरेंपण आसा, इल्लें रिलॅक्स करता आमी. ना तर जाल्यार काम करूंकूच आमी जल्मल्ल्या म्हूण आमी चिंता. काम करूंकूच जल्मल्ल्या न्हय. आमी जियोंक संतोशान जियोंक आसा. काम गरजेचें, शिकप गरजेचें. पूण हें करतना जर तुवें जियोवचें तुजो संतोश शांती समाधान तूं विसरताय तर जाल्यार तें काम फायद्याक पडना. जेजू तांकां आपोवन व्हरता. पूण तें व्हरतना परत तो पळयता लोक ताचे सरशीं धांवून येता. निराश जाला, कांय समजून येनातलो लोक देखून परत्यान जें कितें ताचें प्लॅन आसलें तें बगलें दवरता. तांकां जायतें शिकयता. म्हणटा भाऊ आनी भयणीनो कितें शिकया. पयल्यान थोडे फावटी आमकां इन्सल्ट भोगूंक पुरो. हांव शेळी न्हय, हांव बुदवंत म्हूण सांगूंक पुरो. व्हेरी गूड. पूण आमी हर एकले शेळी, हर एकले आमी शेळयो जावन आसा. कोणाच्यो? देवाच्यो. तो आमचो पोस करता. येवक्रिस्ताच्या ह्या बलिदाना मुखांत्र तो आमकां आत्मीक खाण दिता. पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणे मुखांत्र आमची समजूनी वाडयता. देखून आमी हर एकले देवाची शेळयो जावन आसा. आनी आमचे वयर ताणें नेम यारल्यात. पापसाहेब, बिसाहेब, विगार आमचेर जबाबदारी आसचें जाल्यार आनी थंय आमी विधेयीपण दाखोवंक आसा. जर एक शेळी आपणाक जाय थंय वेता आनी केर्त करना जाल्यार त्या गवळ्याक चड तेंप लागचो ना त्या शेळयेन नाश जावंक. देखून एका रितीचें विधेयीपण आमी कितलेंय बुदवून जावं दी विधेयीपण आसा. एका ह्या जाका की आपल्या गवळी बापा थंय विधेयीपण दाखोवंक आसा आनी एका गवळ्यान पापसाहेब थंय आपणें तें विधेयीपण दाखोवंक आसा. देखून पयल्यान बऱ्यो शेळयो जावंक शिकी. आमच्या कुटुंबांत जशेंत पंतावण आनी एकामेका थंय कॉम्पिटिशन न्हय, एकामेकाक आयकूंक शिकया, एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक शिकया. आनी दुसऱ्यान हर एकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्या. जबाबदारी नातलो कोणूच ना, हर एकल्याक आसा. देखून जे कोण आमच्या हाती आसात, जी जबाबदारी देवान दिल्या ती समर्पक रितीन पाळूंक आमी अत्रे घेया. देखून हर एक जें काम आमी करता, हर एक आमी बरो व्हड निर्धार आमी करता न्हय आमच्या स्वार्थान, आमच्या हंकारान, आमच्या एका रितीच्या व्हडण्यान भगार त्या पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणान, देवाच्या प्रेरणान, त्या पवित्रतेच्या सक्तेन ते निर्धार आमी घेवं आनी तो पाळूं. हें बेसांव आमी सुमेस्तांक आमच्या कुटुंबाक फावो जावं. हें जावन दी आमचें मागणें.